70 वर्सांचे जे तरुण असतात तांकां हो इतिहास खबर ना, तांचे आदिवासी अधिकार खबर ना, म्हणून परत एकदा लोकजागृती करपाच्या उद्देशान आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. आयच्या कार्यक्रमात वेगवेगळे भाग आसात. आत्ताच तुमी पळयले सगळी जी नवीन कमिटी आसा, नूतन पदग्रहण करपाचो कार्यक्रम हाजो मुख्यमंत्र्याचे उपस्थित जाल्लो आसा. त्या सगळ्यांचे आमी स्वागत करता आनी तांचेर मोठी जबाबदारी दिता. पदां पेक्षा जी जबाबदारी आसा ती पेलपा खातीर, कारण गोंयांत हो 12% समाज आसा, तेजे अनेक काही समस्या आसात, त्यो सुदार जावपा खातीर सुद्दां गांव पातळीचेर सुद्दां आमकां फुडें वचपाचें आसा. आज भुरग्यांनी शिक्षण घेतलेलं असं म्हणून आम्ही म्हणिल्लें आसा की जगतली जाल्यार वाघा सारखी जगपाचें, जाल्यार जगोन कांय अर्थ ना. आनी हांव सातत्यान म्हणून आयिल्लो आसा, जरी हांव आज सरकारान आमदार म्हणून आसलो, कॅबिनेट मंत्री सुद्दां जर आसलो आणि कितलीय फाल्यां सकाळी सरकारान आमचे कोण जर आसलो जाल्यार संघर्ष हो आमकां करचोच पडटलो. हांव मंत्री जावन तुमकां सगळ्यांक सांगतलो की जी ठिणगी आमी पेटयलेली आशिल्ली ती ठिणगी आमी केन्नाच पालोवपाक दिवपाक जायना. जर ही पालवली जाल्यार ह्या समाजाचेर अन्याय जातलो हे हांव तुमकां अनुभवांतल्यान काही गोष्टी व्यक्त करता. म्हणूनच प्रत्येक पावलाचेर झगडचें पडटा. हांव सातत्यान सांगता, 2012 आमचे खंय तरी प्रतिनिधित्व आयले, 2017 प्रतिनिधित्व आयले आणि केन्ना हेरता आमचे ज्वलंत विषय केन्ना आमी मांडपाक शकतले जेदे वेळाचेर ज्या पवित्र अशा सभागृहां भितर कायदे घडटात, कायदे मोडटात, थंय मनीस पावप हें खूब महत्वाचें आसा. सहज म्हणल्यार उदयबाब गांवकरान आनी दोतोर प्रमोद बाबा सावंतान म्हणलें की आमचो हो पराजकी जो आरक्षण जे आसा ते केंद्र सरकारच्या अखेरेते भितर येता. पण ताचे पलीकडे वचून हांव 2 शब्द तुमचे कडेन उलोवपाक शकता की अशे कितलेशे मतदार संघ आसात ज्या मतदार संघात जर तुम्ही जर विचार केलो, तुम्ही जर निर्णय जर घेतलो जाल्यार ते तुम्ही केले बगर केन्ना सोडपाना. म्हणून हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, रिजर्वेशन आरक्षण मेळटले तेन्ना ते मेळोनी, पूण आमी दाखोवन दिवपाची आज गरज आसा की आरक्षणा शिवाय आमी आमचे आज गोंयचे विधानसभेचे लोक धाडपाक शकता आणि तुमची आमची कामां आज आमी करून घेवपाक शकता. ही ताकद आज निर्माण करपाक प्रत्येक गावडा कुंड्यान वेळपाच्या भितर रक्तान आज सरसभाची गरज. हे उरलेले तुमचे रायट्स आसा की बाबा उदय गांवकर आणि पॉलिटिकल रिजर्वेशनचेरूय उलयलो. तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे केंद्र सरकाराकडे मांडप आणि ते मेळोवन दिवप हाज्याय खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो की निश्चितच विचार की हक्काच्यो गजाली ज्या मनशाक मेळपाक जाय त्यो मेळपाक जाय. म्हाका दिसता 60 वर्सां जाली, खूब उशीर जाला. मूळ गोंयकाराक ज्यो गरज आशिल्ली, जें मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळपाक खूबच उशीर जालो. आमकां खूब जाणांक शहरांत रावन सांगपाक खूब सोंपें दिसता, आमी गांवांत रावपी लोक आसा. कारण आज मुद्दामून हांवें आज बायोडायवर्सिटी पार्क मोले ह्या गांवांत इनॉग्रेट केलो. आयज गोवा बर्ड फेस्टिवल, गोवा इंटरनॅशनल बर्ड फेस्टिवल 4थें हांवें परत मोल्या गांवांत तेजें इनॉग्रेशन केलें. आनी तिसरी गजाल, मोले आनी कुळें हो जोडपी पूल आयज आमी इनॉग्रेट केलो. म्हणजे एका मोल्या गांवा खातीर आयच्या दिसा 3 प्रोजेक्ट हांवें इनॉग्रेट केले. हांवें मुद्दामून सांगता, म्हणजे सेव मोले म्हणून पणजेक वचून सांगपाक आनी लंडनाक तांकां आनी खंयच्यान टिका करप सोंपें आसता. मोले हे आमचे लंग्स आसा हें म्हणप खूब सोंपें आहा, बट त्या मोल्या गांवांत रावपी आमच्या अति मागासवर्गात समाजांतलो मनीस ताका 2 टायमचें जेवण मेळटा आसतना कठीण आसा, ताका शिक्षण मेळटा आसतना कठीण आसा, ताका लायट मेळटा आसतना कठीण आसा. आयज 7 भाव म्हाका थंय येवन सांगले तेंच्यांनी आमच्या 7 जाणांच्या घरांत लायट ना. आमकां चिमणेर आमच्या भुरग्यांक अभ्यास करचो पडटा. आमी मातसो वेळ जर आमचो लायट वचत जाल्यार आमचो AC ऑफ जायत, आमकां मातशी इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळना जाल्यार आमी सरकाराच्या नांवान शंका फोडटा. गेली 60 वर्सां ते लायटी शिवाय रावता. हांवें PCCFाक सांगलें की ताका अंडरग्रावंड केबल घालून ताका आतां दिवपाचो, विदीन 8 दिसाच्या भितर ताका लायट मेळपाक जाय, जाल्यारूच